झालेली आहे, हे काही लोकांना माहीत नाही आहे, तर त्यांची जाणीवसुद्धा आपल्याला करून दिली पाहिजे की जे महाराजांनी जो स्वराज्य आपलं पूर्ण स्थापलेलं आहे त्याची पूर्ण जाणीव आपल्या सर्व तरुणांना झाली पाहिजे. या निमित्तानं सर्व देशभर या सौर जागरण यात्रेचं निमित्त साधून या महाराजांचं संपूर्ण काही ना काही त्यांचं शौर्य तरुणांसमोर येईल याची पूर्ण वृत्त पूर्ण त्यांची जानकारी या तरुणांना दिली पाहिजे. या निमित्तानं या सौर जागरण निमित्ताचं या सौर जागरण आपण यात्रेचं आयोजन केलेलं आहे. त्यामध्ये कशी किती नियोजनबद्ध झाले सांगपा शकता तुम्ही एक मिनिटान? आज सकाळच्यान बऱ्यापैकी सुरवात जाल्ली आसा. बेतला सावन जेन्ना गडावयल्यान जेन्ना सुरवात जाली भव्य असो प्रतिसाद मेळ्ळो. पयलीं खोला पंचायतीक खोला रावले, खोलाच्यान मागीर पारेमळ हांगा रावले, थंयच्यान काराशी मळारसान मागीर पांदलान गेले आगोंदा, थंय बऱ्यापैकी प्रतिसाद. तसोच आमकां चार रस्त्या काणकोण जेन्ना आगमन जालें एक भव्य दिव्य अशें म्हणजे सुमारे 500 लोकांनी स्वागत केल्लें आसा. तेजे नंतर माशेंय त्या प्रमाणे सुंदर आयोजन जाल्लें आसा. तेजे नंतर फुडें आमचे पैंगिणी परशुराम देवस्थाना कडेन थंय स्वागत जालें. तशेंच आमचे जेवणाचो कार्यक्रम जालो आनी आतां हांगा श्री स्मारक हांगा चावडेर जाल्लो आसा हो कार्यक्रम. हांगाय भव्य दिव असो जाल्लो आसा. सगळ्यांनी आपले उलोवप केल्लें आसा. अशेंच हे काणकोण टू पेडणे मेरेन ही रॅली वतली आनी असोच एका प्रतिसाद जो गोंयभर आतां मेळत आसा आनी मेळटलो हाजी आमकां आशा आसा. आनी अशें सुंदर अशें जातलें जी सांगाता आसा. म्हापश्या 8 तारखेर म्हापश्या हांगा जातली भव्य दिव असो आयोजन केल्लें आसा आनी त्या वेळार सगळ्या लोकां कडेन मागता, तशेंच आमच्या काणकोणकारां कडेन मागता सगळ्यांनी म्हापश्या वचपाचें आसा. ह्या सभेक बरो आमचे हिंदू लोकांचे सगळे जे आसा सगळ्यांनी थंय वचून आपले हजेरी लावची अशी सगळ्या कडेन मागता. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. हर हर महादेव. हर हर महादेव. हर हर महादेव. जय श्रीराम. जय